नमस्कार, आवाज गोंचो ह्या बुलेटिनाचेर हा प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरांत नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर। अनमोड घाट जावन रावला मरणाचो सापळो, रस्त्यार फोंडकूल की फोंडकुलान रस्तो कळपाक ना मार्ग। देऊळवाडो धारगळे मजुराचो खून, दुबावीत आरोपीक 24 वरां भितर अटक। खोर्ले पोरण्या गोंयांत ट्रकान दिलो प्रवाशी बशीक धपको, देवादयेन वाटावले प्रवासी। आमदार प्रवीण आल्लेकरान गणपती करप्यांक दिली माती मेस्तुरात करपाचे मशीन, फुडाराकूय मजत करपाचे दिले आश्वासन। भटक्या गोरवां खातीर वाडो बांदपाची फोंड्या पालिकेची येवजण निविदा काडल्या, नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिली म्हायती। आणि टीबीचेर उपचार आता शक्य, सांगता उदकासोत मंत्री सुभाष शिरोडकार। आणि आता गांवगिऱ्या वाठारांतले हो खबरी विस्तारान। गोंय बेळगावी महामार्गाचेर क्लाइस रॉक क्रॉस आनी अनमोड लागसरच्या पुला वयल्यान तामिळनाडूच्या पर्यटकांची गाडी न्हंयन पडली। ह्या अपघातान 5 पर्यटकांक किरकोळ दुखापत जाल्ली। उपरांत रामनगर भलायकी केंद्रान उपचार करून तांकां डिस्चार्ज दिलो। देऊळवाडो धारगळे मरणाक आयिल्लो धेना प्रसन्न तुडू ताची पिराय 38 ह्या मजुराचो खून जाल्ल्याचे मरणा उपरांतचे तपासणेन सिद्ध जाले। उपरांत पेडण्या पुलिसांनी गतीन तपास करून दुबावीत आरोपी जो मूळ अस्तंत बंगालाचो आनी सध्या देऊळवाड्यार रावतालो सफीक सुबुद्दीदाली शेख ताची पिराय 24 ह्या मजुराक 24 वरां भितर अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा दनपारा देऊळवाडो धारगळे सुरेश कारापूरकर ह्या कंत्राटदारा कडेन हे दोगूय मजूर कामाक आसले। दोगूय अस्तंत बंगालांतले देऊळवाड्यार एकाच कुडींत रावताले। सोमारा दनपारा धेना तुडू कुडींतूच मरण आयिल्ल्या अवस्थेन सापडिल्ल्यान कंत्राटदारान पेडण्या पुलिशेन कागाळ नोंद केली। तुडूची मरणा उपरांतची तपासणी केल्या उपरांत ताका मारपेट केल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचे स्पश्ट जाले। उपरांत पेडण्या पुलिसान फुडलो तपास सुरू केलो। बुधवारा दिसा सकाळी कदंबा बस आणि कंटेनरा मदीं ओल्ड गोवा म्हळ्यार पोरण्या गोंया खोर्ले महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात जालो। चुकीच्या दिशेन येवपी ट्रकान कदंबा बशीक मुखावयल्यान धक्को दिलो। ह्या अपघातान बशीचें बरेंच लुकसाण जाल्लें। ट्रक चुकीच्या दिशेन वेगान आयिल्ल्यान ताणें कदंबा बशीक धक्को दिलो। सुदैवान बशींत आशिल्ल्या प्रवाशांक कसलीच हानी जावंक ना। उपरांत पोरण्या गोंय पुलिसान घडणूक थळार येवन तांच्यांनी फुडलो तपास सुरू केलो। पेडणेचो आमदार आणि हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकरान गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांक चिकण माती मळपा खातीर खासा मशिनां वांटप केलें। प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणपतीच्यो मुर्ती गोंयांत बंद जावपाक जाय। ह्याच उद्देशान गोंयांतल्या सगळ्या गणपती मुर्ती कलाकारांक मशिनां दितलो अशें आमदार प्रवीण आल्लेकरान सांगलें। जे आमचे गोंयांत खुबशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती येतात, ताका लागून आमचे लोक खंयसर कमी पडटा, आमी खंय कमी पडटा अशें म्हणून हांवें विचार केलो। ताका लागून
हांवें गव्हर्मेंटा कडसून ते रिक्वेस्ट करून ही आयज तांकां मिशिनां दिवपाचें हेंचें कितें जे पळय ते पांयान मेळटाले आनी लेबर तांकां लागताले दिसाक ना म्हणजे लेबर 1000 रुपया तांकां लेबर लागताले एक लेबर हाडटलो ताका लागून विचार केलो आनी ताका लागून ही आयज मिशिनां तांकां जे पांयान मेळटा ते तेंच्यांनी मिशिनान हें करपाचें आनी जाता तितले आमचें तें हें वाडोवंक जाय कित्याक म्हाका हेच्या फुडें प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचेर हे खंयसरूच दिसोंक जायना अशें हांवें हें केल्लो आहा विचार कितें ही सगळ्या आख्या गोंयांत सगळ्यांक जे पळय कलाकार आहा आमचे त्या कलाकारांक ही सगळ्यांक मिशिनां दितलो तशेंच तेंच्यांनी कितें करूंक जाय एटलिस्ट एक 5-7 किलोमिटर तेच्या सायडीक कोण तरी आहा जाल्यार ती मिशिनां तेकाय तेणी दिवची एवेलेबल करची कित्याक ही एकट्याक अशें हाडचें ना कितें तेणी 5-10 किलोमिटर तुजे लागीं कोण आहा सरावंडींग तेकाय तेंच्यांनी ती दिवची अशें म्हणून हांवें आयज ते हें केल्लें. फोंड्या वाठारांतल्या भटक्या गोरवां खातीर शेड बांदपाचो हेत रितेश नायकान दवरला. शेड बांदपा खातीर निविदा काडल्या. ही शेड फोंड्याच्या निरंकाल वाठारांत बांदतली त्या खातीर रेझोल्युशन घेवन मडगांव नगरपालिकेन मान्यताय दिल्या. उपरांत शेड बांदपाक सुरवात करतले. ताका वट्ट खर्च 16,25,000 इतलो आसा अशी म्हायती फोंड्याचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिली. बुधवारा जाल्ल्या पालिकेच्या बसकेंत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. आज मिटिंगेत महत्वाचे पॉइंट्स डिस्कस झाले. ते मेन असं तो कन्स्ट्रक्शन ऑफ कावशेड. तो कन्स्ट्रक्शन कावशेडीचो आमचो टेंडर जालो. टेंडर जातकीच आमकां सिंगल टेंडर आयलें. सो आमी ते ऑटो रिटेंडर जाता ते 3 फावटी जाले. ऑटो कोरिजनम काडलो आनी तो 3 फावटी जालो. त्या प्रमाणे आमी तो अप टू डेट डेव्हलपर कॉन्ट्रॅक्टर्स तांकां ते कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे. सिंगल टेंडर आयलें सिंगल पूण ते आमी कितें ऑटो कोरिजनम 3 फावटी ऑटो कोरिजनम काडलो आनी आतां आमी रेजिस्ट्रेशन घेवन ते मडगांव म्युनिसिपालिटीक धाडचे अप्रुवल आयलें. थंयच्या अप्रुवल आयले की आमी इमिजिएटली कावशेड बांदपाक घेतले. ताजे अमावंट 16,25,469 आनी कोटेड अमावंट आशिल्लो तो अप टू डेट डेव्हलपर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स. सो तांकां मेळटलो पूण आमी आज ते रेजिस्ट्रेशन घेतलें आनी सिंगल लेटर आयल्या कारणान आनी ते आतां आमकां अप्रुवल मडगांव म्युनिसिपालिटीक धाडटले आमी. एरिया खंयची एरिया ती हांगा निरंकाल तेजे आमी रोखडेच आमी कॉन्ट्रॅक्टी सायन करतले. सो कशें कावशेडाची इम्पॉर्टंट आशिल्लें. कितल्यो हे उरूं शकता थंय कॅपेसिटी आमी खूब सांगता ते व्हेकल आहा तुमचे टो करपाक व्हेकल आमी व्हेकल आमकां मेळटली जेन्ना आमी बांदपाक घेतले पळय ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमकां दिवची पडटली. ती व्हेकल आमकां मेळटली आनी कावंट टिपर जे आतां गोरवां सगळीं भोंवता तांकां टेम्पोन घालून व्हरपाक सुद्दां आमी ते मनीस आमकां मेळटले. ते म्युनिसिपल फंडांतले आमी ते घेतले. गोंयभर ट्युबरक्लोसीस म्हणजे टीबीची दुयेंतां बऱ्याच प्रमाणात वाडल्या. वैजकी क्षेत्रांत वावुरप्यांनी यत्न केलो जाल्यार टीबीच्या ह्या दुयेंसांचेर मात करप शक्य आसा अशें मंत्री आनी आमदार सुभाष शिरोडकरान सांगलें. चडांत चड म्हत्व शिक्षण आनी भलायकेचेर दिवपाक जाय अशेंय उदका सोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान ह्या वेळार सांगलें. एका खाशेल्या कार्यावळीक तो उलयतालो. गोवा बोर्ड ऑफ होमिओपॅथी आनी नॅशनल ट्युबरक्लोसीस एलिमिनेशन प्रोग्राम हांच्या जोडपालवान ही खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. South, like Karwar and up to here, South Bari, people from there flock to our Goa Medical College. People flock to your Marga Hospital, Ajiro Hospital. Whereas in Goa, this is every village, almost every A-grade village. A-grade in the village in the sense like Shiroda is A-grade village. Your Musram is A-grade village. Your Dagandola is A-grade village. Now almost all these A-grade villages are having these facilities like PSC, what we call as a PSC. Fortunately, in the last 10-15 years, with whatever efforts we put down at a government level, homeopaths and Ayurveda people are also recruiting at various places and your positions. In fact, I am aspiring for, and I will put all my efforts, that we should have a separate directorate, particularly for homeopathy and for what we call as Ayush.
क्रिकेटाचो नामनेचो खेळगडो युवराज सिंगाच्या यू वीकेंड फाउंडेशनाच्या स्वस्थ महिला स्वस्थ गोंय ह्या यत्नांतल्यान SBI फाउंडेशन इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स आनी गोंय सरकाराच्या सहकार्यान गोंय पुलिसा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 12,000 कुटुंबांची स्तन कॅन्सरांची तपासणी जातली. ऑक्टोबर 2021 ह्या वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो हेतू गोंयांतल्या 1 लाख बायलांक व्हडा प्रमाणांत जावपी कॅन्सरा खातीर 2 वर्सां भितर तपासणी करपाचो आसा. ताका लागून राज्यांतल्या पिराये प्रमाण उण्यांत उणी 50% बायलांची तपासणी जाता. गोंय पुलिसांच्या कुटुंबा खातीर तपासणी प्रक्रिया बुधवारा एक ल्हान सुवाळ्यान जाली. पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान ह्या विशीं अदीक म्हायती दिल्या. That Swasth Mahila, Swasth Goa. So they have started this project from Goa, where most of the women would be, we will be undergoing their examination for breast cancer, and because cancer is a serious ailment, but it is curable. So if it is detected at an early stage, the primary objective is to detect this at an early stage so that it can be cured. So the main objective of this program is to ensure the health of women, ladies, particularly who are in the work. They've started it from Goa Police because Goa Police, they remain on job to 24/7, and sometimes they are not able to find time to undergo their examination. So this is a great initiative by UVCAN in coordination with the State Bank of India. So State Bank of India is also supporting this cause under their social CSR initiative, corporate social responsibility initiative. So we are grateful to UVCAN and State Bank of India for organizing this program, which will go a long way in ensuring the health of our women police officer, ladies. मिशन फॉर लोकलाचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकर आणि मोगू पक्ष फुडारी आणि ताच्या कार्यकर्त्यांनी निहाल सावल देसाय हांकां मेळोन प्रो कबड्डीच्या 10व्या हंगामा खातीर वेचून आयिल्ल्यान परबीं भेटयली. ह्या संदर्भान उलयतना ताणें सांगलें की पेडण्यां इंडोर स्टेडियम भाड्यान घेवन पेडण्याच्या तरणाट्यांक खेळपाक दिवपाक जाय, तशेंच सरकारान निहालाच्या कामगिरीचेर लक्ष दिवन ताका नोकरी दिवची अशी मागणी राजन कोरगांवकरान गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन केल्या. आयज नेहाला कडेन येवन नेहालाक मेळून जो एक आनंद आमकां मेळ्ळा तो अद्वितीय आसा. कारण जेणे आमचे पेडण्याचें नांव तर केलेंच, पेडण्यां वांगडा आमच्या संपूर्ण गोंयाचें नांव तेणें एक नांव अजरामर केलें. कारण प्रो कबड्डीसाठी आमचो एक पेडण्याचो माणूस येवप हें आमकां खरीच एक वडीकपण. आणि हांव ताका सदांच ऑल द म्हणजे बेस्ट विशीस ताका विश करता. आणि ताणें अशेंच फुडें फुडें बरें आमचें नांव आनी उज्वल करचें आनी अशीच आनी भुरगीं सुद्दां आमची पेडण्याची म्हणा संपूर्ण गोंयची फुडें येवची, जेणे करून तांकां असोच बरोसो लाभ मेळटलो. जेन्ना एक नेहाल सारको भुरगो जो आमच्या पेडण्यासून आमच्या गोव्याचो भूषण जावं शकता, त्याच्यासाठी एक नोकरी क्रीडा खात्यान किंवा सीएमान हेचेर कित्याक दिवची न्ही. जेन्ना संपूर्ण बाकीच्या हेतूर आमच्या स्टेटमध्ये जसे नोकरी ज्या स्पोर्टिंग कोणी फुडें येता ताका दिली जाता, म्हाका वाटता पुलीस खात्यात किंवा चांगल्या खात्यात ताका नोकरी दिवन ताका आनी उत्तेजीत कित्याक करचें न्ही हेचेर मी एक्चुअली आज मी सीएमाक आज एक रिक्वेस्ट करता आमच्या डॉक्टर सावंताक. ते खरेंच बरे माणूस आसात. त्यांनी आज विचारपूर्वक हेचेर विचार करून एक नेहाल सारकी एक नोकरी जर दिली जाल्यार अशेंच आनी पेडण्यान आनी खूब भुरगीं फुडें फुडें सरतली. ही एक म्हाजी तेंच्या कडेन प्रार्थना आसा. एका तरणाट्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणांत वास्को पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. चलयेची पिराय 17 वर्सां अशी कळोन आयला. कागाळ नोंद केल्या उपरांत चलयेन ह्या 4 जाणांनी ताचेर शारिरीक अत्याचार केला अशी गवाय दिली. ह्या प्रकरणांत वास्को पुलिशेन 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक आणि उपनिरीक्षक मयूर सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास चालू आसा. Mother of minor child has lodged the complaint at the police station that her minor girl, is missing from the house in the night of 11th August.
So accordingly, being a girl was minor, we registered a kidnapping case under section 363 IPC and section 8 of Goa Children Act against the unknown culprits. And we started our investigation. And we were managed to trace the minor girl yesterday. And after tracing the minor girl, we recorded the statement of the minor girl before the NGO. After recording the statement, it was revealed from the statement of the minor girl that four accused persons, has sexually abused the said minor girl independently on different occasions. Out of the four accused, one accused has sexually abused her last year in the month of August 21 and again in the March 2021, who used to work as a driver at the house of the said minor girl. And these three accused sexually abused her since she is missing from the 11th on different occasions independently. She is 17 years old, and she was this is happened is not out of the Goa, but this happened within the jurisdiction of Vasco police station. So presently we have arrested 4 accused persons in the crime. And our further investigation is in progress. The names of the 4 accused persons are Mukund Rawal, age 35 years, Guru Venkatesh Guruswamy, age 30 years, Kush Jaiswal, age 30 years, and Aftar Hussain, age 23 years, all resident of Vasco. सिद्धिनायक खून प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या हातीक कांयच लागोंक ना. देखून तपास बंद करपा विशीं ताणें उच्च न्यायालयांत अहवाल सादर केला. दुसऱ्या वाटेन पुलिसांनी आतां क्रायम ब्रांचीच्या अहवालाचेर बेजारिल्ल्या सिद्धीच्या बापायन कळंगूट पुलिशेरूच बोट दवरला. क्रायम ब्रांचीन उच्च न्यायालयांत सादर केल्लो हो अहवाल चुकीचो आसा असो आरोप सिद्धीच्या बापायन केला. तशेंच जे पुरावे आसले ते नश्ट करून ह्या खुनाच्या आरोप्यांक वाटोवपा खातीर केल्लें हें कारस्थान आशिल्ल्याचें ताणें सांगलां. जाल्यार समाज वावुरपी तारा केरकरान ही केस CBI कडेन दिवपाची मागणी केल्या. हांव आतां अशें म्हणटा की काळंगूट पुलिसांनी ते चेडवाक मारलो. डायरेक्ट सांगता, काळंगूट पुलीस सगळे जागा भेटी आहा म्हणून ते चोराक दिनात सापडोन. तेज्याशा काळंगूट बिचार चोरू पडटा जाल्यार ते कशें केला, कितें केला, कोणी हाडून उडयला हें तांकां मेळना जाल्यार म्हाका तूं सांग. कप्प्या सकयल जाल्यार ते बेजान आसा, उक्त्या जाग्यार पडलेले आहा आनी आखी रात खंय गेले ताची कोणी तरी हाडून मारून ताका उडयला. तूं कितें म्हणटा हेचें? तो 1 नंबर 14 जेणे आरमारीन ती दवरल्या पळय फायल व्हरान, तेचे चोरू वचांक ना, म्हाजे चोरू केला. ताका सांगपाक काय न्हू, तेणी घराच्या वर करूंक ना. ही इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी पयलीं क्रायमान दी म्हटलेलें, आतां आमी मागता की तितून CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी येवचूंक जाय दिल्ली केस आनी हेजेर कसून चौकशी जावपाक जाय. नायकाची जी केस आसा पुलीस डिपार्टमेंटान ताका FIR केल्या उपरांत तिका कोर्टान व्हरोन ती बंद केल्या केस, म्हणजे कांयच एविडन्स ना अशें म्हणून ती केस क्लोज केला. म्हाका एकूच विचारीन दिसता की जेन्ना तुमी कळंगूट पुलीस स्टेशनार कांय ताका हें जावंक ना, आमी इतलो बोवाळ मारलो, सिद्धी नायकाच्या बापायन सांगलें की क्रायमान तुमी धाडा आनी 7 म्हयन्या उपरांत तुमी क्रायमान धाडल्या उपरांत थंय DYSP जो राजू राव देसाय आसा त्याने ह्या केशीचे कांयच इन्क्वायरी करूंक ना अशें म्हाका दिसोंक लागला. आनी ताका लागून एविडन्स ना म्हणून क्लोज करता. अरे एखादे चेडू भुरगे ते सामके 19 वर्साचे आनी ते घरांसून ना जाता, म्हणजे कामाक वयता थंयसून मिसींग जाता ते, तेन्ना तुमी त्या हेची कशी चौकशी करूंक जाय आसली. बॉडी सकाळी पयली तेची जेन्ना बॉडी मेळ्ळी दुसऱ्या दिसा बापायक सांगिनासतना ती बॉडी उखल्ली. कोणाची बॉडी म्हणून उखल्ली तुमी? ती बॉडी कोणाची म्हणून उखल्ली? थंय तुमी एविडन्स कितें आसा तो तुमी नश्ट केलो असो आमकां दिसता. स्टार्टिंग पासून तुमी एविडन्स कितें आसा पळय तो तुमी काबार करीत गेले. म्हणजे हेच्या फाटल्यान सिद्धी नायकाच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडलो मनीस आसा का कितें, का पॉलिटिक्साचो कोण आसा म्हणून तुमी हे सगळे काबार केला?
दर्यान व्हडी बुडपाचे प्रकार आमी आयकल्यात, मात डांबराच्या रस्त्यार गाडयेचो टायर बुडप हें एका तरेचें नवलूच. वास्कोच्या हिरालाल ठक्कराच्या घरा लागसरचो सेंट एंड्रू चर्च चौकाक वचपी रस्तो कोसळ्ळो. मंगोर हिलांतल्यान सेंट एंड्रू चर्च चौके कडेन वतना GA01T9257 ह्या नंबराच्या चिराच्या ट्रकाच्या फाटले टायर रस्त्यान पडल्या उपरांत ट्रक दाव्या वाटेन तिरपलो. देवादयेन ह्या घडणुकेन कोणाकूच कसलेंच लुकसाण जालें ना. दृष्टीच्या जीव रक्षकांनी 5 पर्यटकांक जीवनदान दिले. पाळोळ्या दर्यावेळेर 3 जाणांक बाणावले आनी शिकेरे दर्यावेळेर एकल्याक वाटयले. शिकेरी दर्यावेळेर न्हावपाक गेल्ल्या पर्यटकांच्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी वाटयले. तशेंच बाणावले 14 वर्साच्या भुरग्याक व्हांवून वतना जीवनदान दिलें. मंगळारा दिसा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर उदका स्रोत अधिकाऱ्यां वांगडा फातोड्डेच्या भक्ती तळाची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत बेगोबेग ह्या तळाचें नुतनीकरण आनी शोभितीकरण करपाचे उतर दिले. तशेंच केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला गोंयांत सुमार 40 तळ्यांचें नुतनीकरण जातलें अशें ह्या वेळार सुभाष शिरोडकरान सांगलें. उपरांत दामबाब तळ्याची भेट घेतली आनी पोरण्या बाजारांतल्या सौजा बेकरीची पळोवणी तांच्यांनी केली. चवथी पयली दिसावड्याचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें उतर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिलां. दिसावड्या विशींची बसका मुख्यमंत्र्या वांगडा बेगीनूच जातली आनी उपरांत कितें तें जाहीर जातलें अशें बाबूश सांगता. इट्स ऑन दिस वे. गणेशाक अजून टायम आहा न्हू. बिफोर गणेश पावला लागून गणेशाच्या पयलें जावंक जाय. Once final meeting I got to have with the Chief Minister on that issue. No, final meeting I have got to discuss with the Chief Minister on that issue. So I will discuss with him in these 2 days' time. So be rest assured, before Ganesh, all the labourers will get good news. Thank you. प्रभाग राखीव आसतना लेगीत पंचायत वेंचणुकेन बऱ्याच प्रभागांनी सर्वसामान्य गटान बायलांनी आघाडी घेतल्या. हाका लागून पंचायतींनी बायलां पंचांचें प्रमाण वाडल्यात. 1528 प्रभागांतल्यान वट्ट 665 प्रभागांनी पंच म्हूण बायलां उमेदवार वेंचून आयल्यात. ह्या प्रमाण 44% जातात. तशेंच 47 पंचायतींनी बायलां पंचांचो आंकडो दादल्या परस चड आसा आनी हाका लागूनच सरपंच पद राखीव नाशिल्ल्या पंचायतींनी सरपंच पद बायलांक मेळप शक्य आसा. सांगे, फोण्या, सत्तरी, केप्यां म्हाल्यांतल्या ह्या पंचायतींनी बायलां पंचांचो आंकडो दादल्या परस बरोच चड आसा. गोंयांत भलायकी खात्या वतीन कोरोना बुस्टर डोस सुरू जाल्लो आसलो तरी ह्या बुस्टर डोसाक उणो प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन गोंयांत फक्त 1,15,000 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला. बुस्टर डोसा कडेन लोकांनी फाट केल्ल्याचें दिसून येता. भलायकी खात्या वतीन बुस्टर डोस सुरू केला. भलायकी खात्याचे कर्मचारी सगळ्यो पंचायती, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशनां अशा विविध सुवातींनी फुकट बुस्टर डोस दितात. तशेंच भलायकी खात्याच्या 40 भलायकी केंद्रांनी फुकट बुस्टर डोस सुरू आसा. दुसऱ्या वाटेन कोरोनाचे दुयेंती गोंयांत वाडत आसात. खंयच कोरोना नेमांक पाळो दितना लोक तरी दिसून येनात.
गोंयांत अजून लेगीत 799 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 102 सक्रिय दुयेंती सापडल्यात. भलायकी खात्या वतीन बुस्टर डोस घेवपाचें आवाहन केल्लें आसलें तरी बुस्टर डोसाक व्हडलोसो प्रतिसाद मेळना अशें दिसून आयलां. खर्रेवाडे सुकूर हांगा श्री वेताळ देवळान सोमारा सांजे वेळार 7:30 वरांचेर सोनेरी तारे ही स्वरतेज भक्तिगीत, भावगीत, अभंग, नाट्यगितांची खासा कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक गावपी तेजस वेर्णेकर आनी संजली नागवेकर, तांकां तबल्यार साथ दिवपी दत्तराज च्यारी आनी पेटयेर महेश गांवकर हाणें साथ दिली. सूत्रसंचालन मुकुंद मडगांवकर हाणें केलें. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. गोमंतक टीव्हीच्या आनीकूय खाशेल्या खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच आमची फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.